page 11, A23. Powiadam Ci słowa, oczy dewa moni, dewa roktan keli, ekut moga fami, amci mana santosta. आमची समोर गोठा आमची दोन आसता सोय सोय सर्वेस पारा. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीन आनी भावनो माय मोगाचो येवकार तुमकां ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमी सदांच खुशाल काळजान मनान दिनवाशी काळजान देवा सुरशी ह्या मिसांतल्यान ताका अणभवच्याक भाग घेतात. तर तुमकां सुबां आशिर्वाद पडो. पूण ह्या वेळार आयज आमी बागयोन मार्टीन धर्मोध्यक्ष बिशप हाचें फेस्त समरमता. वो कोण आसलो तुमच्या मनांत थोडी तरी ताची चिंतना अणभव रिगोंक जाय. पयले सुवातेर ताचो जोल म्हणना हितून 316 वर्सां आनी तो मेलो 397 वर्सां. तो एक अणभवार्थी आसलेलो. कित्याक क्रिस्तांव नासलेली ती. एक दीस 15 वर्सांचो आसतना तो मिलिटरी फौजेन म्हणजे घोड्या गाडयार म्हणजे घोड्यार ते लढाई करताले पळय तातूंत ताचो म्हणना हितून प्रवेश जालो. आनी तो एक दीस असो वेताना एका गरीब भिकाऱ्याक पळयलो. तो थंयसर कडकडटालो. इतली थोडाय आसलेली. ताणें आपलो कोट काडलो वध केलें ताका वध दिलें आनी तो गेलो. ती रातीक ताका जेजू दिश्टी पडलो. तो अर्दो कोट घालून तो ताका मेळ्ळो. ते मेरेन सावन ताचें सगळेंच काळीज उचांबळ कशें जालें आनी शांतीनूय भरलें. आनी ताका जेजूचो पाटलाव करूंक अशी उर्बा आयली. ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. हिलरी म्हणटा ताच्या बरोबर ताणें आपलें जिवीत सारलें. हिलरी हो एक सांत आसलो. ताचो पाटलाव केल्या उपरांत ताका इतलें बरें दिसलें की तो आपल्या घरा गेलो आनी घरच्यांक ताणें जेजू क्रिस्ताची खबर सांगली. मायन जेजूक पत्करलो आनी तो मागीर परतून टुअर्स म्हणटा पळय पॉयंट टियर्स म्हणटा पळय थंयसर गेलो. थंयसर गेल्या उपरांत ताच्या गुरूक थंयसरलो काडलो म्हणून तो एका जुंव्यार मेडिटेरेनियन म्हणटा पळय त्या दर्यान थंयसर ताणें आपलें बिडार केलें. बिडार केल्या उपरांत तो परतून आयलो ताचो गुरू आयल्या उपरांत आनी थंयसर तो बरे भाशेन जिवंक लागलो. जियेता एक दीस कितें जालें टुअर्स म्हणटा पळय थंयसर बिशप नासलेलो. तो थंयसर गेल्लो. थंयसर गेल्या उपरांत सगल्या लोकांनी ताका धरलो आनी म्हणूंक लागलो तूं आतां आमचो बिशप जावंक जाय. ताणें हें पत्करलें पूण सो खुशेन न्हय कित्याक ताका एकसूरपणान जिवंक जाय आसलेलो. तो बिशप आसतना ताणें एक धाकटुलें मोठ अशें तयार केलें म्हणजे गांवांत आनी तो खेड्यान तो वेतालो आनी थंयसर रावतालो आनी हे भाशेन ताचें जिवीत तो सादतालो. भयणीनो आनी भावनो ह्या भाग्यवंताच्या जिवितान ताणें मागीर बिशप जाल्या उपरांत सगलें थाऱ्यार हाडलें. लोकांक ताणें खूब मदत केली. मेल्या उपरांत ताचें नांव इतलें गाजलें की ताच्या नांवान खूब इगर्ज्यो फ्रांसाक बांदलेल्यो आसात.
आमी कितें पळयता हातून देव आमचें सगळें वावुरता आमी ताका सहकार करूंक जाय आनी आमी सगळीं जाणां ते भाशेन कोत्ता पूण खूब पाटी आमच्या जिवितानूय आमी बरें करिना तर ह्या सगळ्या वायट आमच्या करण्याचेर आमचो उगडास धरून देवाचें बोक्षणें मागया आमी केन्नाय नेणार आसता केन्नाय आमी आटपोन आसलेलीं आसता केन्नाय आमी वायट चुकोन म्हणून चुकलोलें कोत्ता जिनस्वार वायट वंदवण्यांनी आमी आमचें जिवीत सारता खुशाच्या गुलामांनी आमी खूब पाटी भरलेलीं आसता खोटेपणांत आनी नेणकायेन आमी आमचें जिवीत सारता हेर आमकां जळटात आनी आमी हेरांक जळटा तसलीं केन्नाय मनशां आमी जाल्या तर हें सगळें पातोक आयच्या वाचपान आमकां सांगतलें तें आमी कबूल करया आतांच आनी देवाचें बोक्षणें मागया सगळीं जाणां म्हणया सोम्या काकुतकोर Somya Kakutkor. क्रिस्ता काकुतकोर Krista Kakutkor. सोम्या काकुतकोर Somya Kakutkor. सोर पोदेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Amen. मागुया सुर्गीच्या बापा बागयोंत माट्टीन धर्मोध्यक्षाच्या जिवितान तशेंच मरणांत तुका मोहिमा मेळ्ळी तुजे कृपेची विस्मिता आमच्याय काळजांनी करूंक दाखय आनी जावं जिवितांत जावं मरणांत तुज्या मोगाच्या कोटांतली वेगळी सरूंक आमकां कदींच निर्मू नाका हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक Amen. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया बागीवंत पावलून थिटाक बरयलेले चिटी वेलें वाचप प्रितीच्या सरदारांक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक खालती जावंक तांच्या उतराक पाळो दिवंक कसल्याय बऱ्या कामाक कबूल आसूंक कोणाचेंच वायट उलयना जावंक झगडीं मांडिना जावंक पूण सोमेस्त मनशांताय माणसुगेची आनी सदां रीत रोबिशेची जावंक तांचो कायदो म्हूण शिकय तर आमी एका वेळार नेणार आटोपन नासलोलीं वाट चुकलोलीं जिनोस्वार वायट वोंडावण्याची आनी कुशांची गुलामां जाल्लीं खोटेपणान आनी नाटकायेन भरलेल्या जिविताची हेर आमकां जळटात आनी आमी हेरांक जळटा तसलीं मनशां आमी आसल्या पूण उदेलें आमकां भलेपण देवा आमच्या सुडवंडराचें उदेलो ताचो व्हड मायेमोग मनशांताय आमच्या प्रमाणीक करण्याक लागून न्हय बगर आपलेच काकलुतीन ताणें आमकां सोडयलीं नवो जल्म दितल्या आसतनान आमकां धुलीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन आमकां नवीं केलीं आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ता उदेशी ताणें पवित्र आत्मो सुबामपणान आमकां दिलो ताच्या फुंक्याच्या देण्यान आमी प्रमाणीक जावचे खातीर आनी आमकां सासणाच्या जिविताचे दायजी करून त्या जिविताचो बरवंचो आमकां आसचे खातीर देवान अशें केलें देवाचें उतर हें देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब म्हजो गवंडी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना सगलीं म्हणुया म्हजो गवंडी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवंडी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना 5 चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक शितोळ व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता म्हज्या निर्बळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर घोटाय आमचो जबाब
म्हजो गवंडी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. खालक्या खोंडांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करून धीर दिताय. आमचो जबाब: म्हजो गवंडी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पट्टात, फोडेतात, तोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दुमदुमीत तेल वारोयलां. खुशालकायेन मुरगोडटा, म्हजो कांसो भरून वता. आमचो जबाब: म्हजो गवंडी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोलेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवतात. ओर्चीत गोरान देवाच्या म्हजें तिकाण सोदां घाल. आमचो जबाब: म्हजो गवंडी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गाराक उबी रावया. Soy सर्वेस्पोराक, soy सर्वेस्पोराक, soy, 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 soy. जाता तें जावं. सगल्या वस्तूंनी आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. Soy सर्वेस्पोराक, soy सर्वेस्पोराक, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जेरुसलेमाक वेता आसतना समारिया आनी गालिलिया हांचे शिमे वेल्यान वाट चलतालो. एका गांवांत भितर सरच्या वेळार खोड फुटलोले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून ताणें म्हणलें, जेजू, गुरुजी, आमची काकूत कोर. ताणें तांकां पळयोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितळ जाले. तांतल्या एकल्यान आपूण नितळ जालो म्हूण देखावना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयां पडोवन ताणें ताका आर्गां दिलीं आनी तो सामारियेकार आसलो. जेजून ताचे कडेन उलोवन अशें म्हणलें, 10 जाण नितळ जाले न्हय, तर हे 9 जाण खंय आसात? ह्या पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिश्टी पडलो ना. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या वावरतान तुका बरो केलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी कितें पळयता? भावार्थ आसलोली देवा चडशीं येता पळय ती, तांकां तें मागतात तें तो तांकां दिता. कोणें ताका म्हणलें, जेजू, गुरुजी, आमची काकलूत कोर. सगळे जाणांनी म्हणलें न्हय, पूण सगळीं जाणां एकाच्या भावार्थाक लागून घोडेक तांकां हें बरेपण फावो जालें. ताका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचो भावार्थ आमी थिरावया आनी आमकां लागून दुसऱ्यांक जीं म्हणटात पूण खऱ्या भावार्थान म्हणूंक ना तांकांय फायदो मेळटलो. हें इगोर्जेन घडटा. आमी कित्याक लागून सगळीं जाणां इगोर्जेन येता? कित्याक थोडीं जाणां पळय तांचो भावार्थ तितलो खोल आसा, तांकां लागून आमकां सगळ्यांक फायदो मेळटा.
ह्या 10 जाणां मदलो एकलो तो पोरको आसलेलो, बायलो आसलेलो, घांटी आसलेलो. पूण ते आमच्यान असलो भेदभाव करूंक जायना, कित्याक ते इज्रायलीत आसलेले पूण ते सुमूर्ती प्रमाणे जियेन आसलेले आनी दुसऱ्यां बरोबर तांचे काजार जाल्ले, ताका लागून ते मातशे अशे आपलें जिवीत दुसरेच भाशेन सादताले, निती प्रमाणे न्ही आनी हे भाशेन तांचो हुकूम ते पाळी नासलेले. ताका लागून हे तांकां भायर येताले. आमच्याय मदें तशेंच घडटा न्हय. जीं कोण आमच्या घराब्यांत पर्यंत आसा तीं दुसऱ्यांक भायर येतात. आमी जाणो खूब हातून नमुने आसात, पूण आनी हे आमी आमकां दवरचें न्हय. पूण एक मात दवरया की आमी जितली आमचें जिवीत खोलायता तितली आमचे मदें देव बरेपण दाखयतलो आनी आमचे उद्देशीन दुसऱ्यांकूय दाखयतलो. हें इतलें मनांत दवरया. पूण पयले वाचपान आमकां कितें सांगलां जाणाय, आमकां सांगलां की आमी खालती रावंक जाय, खालती स्वभावाची जावंक जाय. सरदारांक आनी सहकारी अधिकाऱ्यांक आमी माणसुगेची म्हणून रिती रोवेजेची अशीं उतरां पाळटोली मनशां जावंक जाय अशें म्हूण सांगलां. कसल्याय बऱ्या कामांक आमी कबूल जावंक जाय म्हूण सांगलां. आनी खंयचेच वायट उलयनासलेले मनीस आमी आसूंक जाय. आनी झगडीं मांडणारी आमी जावंक फावना, झगडीं पेटयता तसलीं मनशां जावंक फावना म्हणून आमकां सांगलां. आनी सुरवातेक हांवें तुमकां आनिकूय सांगलेलें. पूण हें कित्याक लागून आमचें सगळें घडलां जाणाय, आमी कित्याक बरीं मनशां जावंक जाता आनी कित्याक लागून आमी सगळ्या जाणांक बरेंपण दाखयता, कित्याक आमकां बरेंपण उदेलेलें आसा. कोणा सोबें? जेजू क्रिस्ता सोबें. ताणें आमकां आमचे पासत मरून आमकां माय मोगान बाळगून दवरलेलीं आसलेलीं आसा. ताणें आमकां नवो जल्म दिलेलो आसा स्नाना उदेशी आनी ताणें आमचे मदें आपलो पवित्र आत्मो घातलेलो आसा. हें सगळें आयज आमकां सांगलेलें आसा. तर आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता उदेशी आमकां सगळें हें फुंकें मेळ्ळेलें आसा. आमी कांय वावर करूंक ना आनी आमी समजोंक फावना की आमी सगळें कोत्ता म्हणून आमकां देव अदीक दितलो. ना, आमी सगळें ताचें घेता म्हणून आमी अदीक आनी अदीक बरीं जावंक लागता. म्हणटच आमचें मन आमी उक्तें दवरूंक जाय. आमचीं काळजां आमी ताच्या एकोठांत दवरून तो आमकां सांगता पळय ताका आमी सहकार करूंक जाय. ही पद्दतूच वेगळी. तर हे पद्दती प्रमाणे जिवच्याक आतां आमी थोडो वेळ ताका हाजीर जावया आनी ह्या हाजीरपणान तोच आमचें सगळें आपलें बरेंपण करतलो म्हणून हे आमच्या आत अशें वण्टीन दवरया. दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताका आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येवकार दिवया. तो येता पूण आमी तो ताका येवकार दीत आमचें जिवीत बदलतलें, कित्याक आमी ताका हाजीर जातले हांव. आनी आमचे भितर हा तितलीं चिंतना भावना अणभव ते आमचे दोरी नासतना तांकां आमकां गिरासूंक दिवची न्ही, पूण तीं सगळीं जेजूचें सवें धरून तांचो नाश जातलो आनी आमकां सुटका मेळटली आनी आमी अदीकान अदीक जेजूच्या स्वतंत्रपणांत पवित्रपणांत जिवंक लागतले हांव. नाजाल्यार आमचे वस्तूंकी जिवंक तर आमी प्रयत्न करीत जाल्यार हें पातक वो हें अदृश आमकां नाका पुरो करतलें, आमचो जूच काडून उडयतलें. आनी कितल्यांक अशें घडत आसा तर हें सगळें देवान आमकां शिकयलां तितलें आमी पाळया आनी जेजूचें सवें आमची सोडवण घडोवन हाडया. ह्या वेळार आमी सगळे आमच्या संवसारा पासत मागया. सोर पुदेदारा आनी काकूळट सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोणवळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक
हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं Amen. बेटोणी उद्देशी आमच्या सगळ्यां जिवीत आतां जेजूक आमी समर्पुया. Page 35, C17. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदेदात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्पुरा देवा, भाग्यवंत मार्टिनाचो उगडास करून तुका आमी ओपता ती देणी पवित्र कर. सगळ्या आमच्या बऱ्या वायटा मदें आमचें जिवीत तुजे खुशे पोरमणे चलोवंक ह्या बलिदानांतल्यान आमकां बळ मेळूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व कालयेन सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सोबा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक परगोट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर थीर आनी गोट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन कोत्ता आनी सर्गीच्या दोलबरां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत
पातकांचे बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोरगोटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी येतरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दर मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडी तुमकां पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दोरमदूत आनी सोरकारीन तुका मनवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. शिकयलेलें मागणें जेजूचें आमचे सोबेत तो म्हणटा, कित्याक तो आमकां एकवटोन आसा, आमी ताका एकवटोन सगलीं आमची इंतेसां ताका एकवटो येवया आनी ताचे बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासतांच्या सासता. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदुतांक पडलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हयपण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हे मागणे आतां ताका म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां
आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. Page 65, D34. गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगळें म्हजें दितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, एकवटाच्या जेवणान तुवें आमकां पोसून गोट केल्याय. जशें भाग्यवंत मार्टिनान आपली जिणेंत सदां तुजी खुशी मोगान मानून घेतली, तशें आमी सोर वस्तूंनी सगळ्या काळजान तुजे खुशेक खालती रावंक आमकां कृपा दी. हे भाशेन आमी तुजी खरीं भुरगीं म्हूण आमकां संतोश आनी अभिमान भोगून दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. भयणीनो आनी भावनो, तुमी सदांच जेजूच्या एकवटांत रावंक ताचे कृपेन बरोवन प्रयत्न केलेलो आसा, तर हाचें फळ तुमकां मेळटलेंच. आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराचें जिवीत जें आमकां प्रेरणा दिता, ताका आमी मागणें करून अदीक आनी अदीक भावार्थाची मनशां आमी जावंक ही गोठाय आमी ह्या बेसांवांत मागया. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा हांव. Amen. आनी सोर पुदेदाद देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन जेजूचो मोग आनी एकामेकाचो मोग ताचे सोवें करूंक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page 220, T39. Naman tuka sargaचे